प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वा विसवोर वोड 1 ते 14 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 14। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो। हे पोरी तो दिश्टी पडलो। शिमोन पेद्रू, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलेयांतल्या कानाचो नातानाएल, जेबेदावाचे पूत आनी ताच्या शिसां मोदले आनीक दोग एकठांय आसले। शिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां। तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता। ते गेले आनी व्हड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना। सकाळ जातच जेजू वेळेर उबो आसलो। तो जेजू म्हूण शिसांक कळूंक ना। जेजून तांकां म्हणलें, अरे बाबानू, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी तांकां जबाब दिलो, कांयच ना। ताणें तांकां सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली। तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली। जेजू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमोन पेद्रून आपले वयले आंगळे पेंगटाक बांदले, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली। पूण हेर शीस व्हड्यार बसून आनी मासलेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत आयले। ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर। तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय कोळशांच्या उजार दवरलेली मासली आनी उंडो देखली। जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्यात तांतली मासली हांगा हाडात। व्हड्यार सोडून शिमोन पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली। ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजूंक ना। जेजून तांकां म्हणलें, नाश्त्याक या। तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नाश्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जावंक ना। तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो, तशेंच मासलीय दिली। मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पाव। प्रितीच्या बाबडीनो, आतांचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 7 शिसांक दिश्टी पडटा। आनी बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेन्ना जेजू ह्या शिसांक पोत्तून मेळ्ळो, ही जावन जाली तिसरी पावट जेजू पुनर्जीवन जावन तांकां दिश्टी पडटा। बाबडीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजू खुर्सार वेच्या आदीं हे 12 आपोस्त ताचे बरोबर आसले, खूब लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो। जेजून ह्या 12 आपोस्तलांक विचून काडलेले आनी तांकां पदवी दिल्ली, लोकांक बरीं करपाक, मेडे ओतमे काडपाक, मिलाग्री करपाक, ओजाबां करपाक। आनी भाव भयणीनो, ह्या 12 शिसांनी आनी खूब लोक जो जेजू बरोबर वेतालो त्या लोकांनी सगळें पळयल्लें कशे भाशेन जेजू तांचो सोमी दिवन सुरोंडार जालो, कित्याक ताणें तांकां पदवी दिल्ली, ताणें तांकां शिकवण दिली, ओजाबां मिलाग्री केल्ल्यो। आनी भाव भयणीनो, हे शीस थोडे जे आसले हे रांपोड मारताले, हे खारवी आसले। पूण आतां भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां मरोन दुसरे फाटी मेळटा, ह्या शिसांक आजून पासून सजमणी मेळोंक ना की तांचें आपोणें कितें जावन आसा तें। कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मेलो
हे शीस सजमले की सगळें सोंपारलें. आतां आमचें जिवीत पोत्तून आमी रांबोण मारपाचें वेतले हांव. आतां जेजू मेलो आनी आतां आमचो कितें फायदो आतां? आमी सजमले हो जेजू आमकां एक दीस व्हड मनशांक कोत्तलो, एक राजवडकी कॉमेस कोत्तलो आनी आतां तो मरण गेला. पूण जेजू आतां पुनर्जीवन जाल्लो. तो आतां दुसरे फावटी तांकां दिसरी पडटा आनी आयच्या शेवटमान तिसरे फावटी पडोंक येता. आनी भाव भयणीनो, ह्या शिसांक आजून पासून जेजू पुनर्जीवन जाल्लो ही सजमणी तांकां मेळोंक नासली, कित्याक ते आतां पोत्तून रांपण मारपाक गेल्ले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें घडटा, कितें अजाप घडटा, कितें मिलाक घडटा, कितें तरी देवाचें आमच्या जिवितांत येता, आमच्यान जी कामां आमी पयलीं कोत्ताले हांव, ती कामां आमच्यान करूंक जायना. आमकां कसली खोशी आसची ना करपाक. भाव भयणीनो, खूब लोक ह्या संवसारान जो ह्या संवसाराचें जिवीत जियेतालो, जेन्ना तांकां जेजूची ओळख मेळ्ळी, तांकां जेजून हात घालो आनी तांकां विचून काडले, आतां त्या लोकांक पोत्तून ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी वचोंक जायना. कित्याक आतां जें तांकां मेळ्ळां, आतां जी ताचो संबंद जेजूसी आनी ताचो संबंद इतलो घट आसा की ह्यो संवसाराच्यो वस्तू तांकां कसल्योच खोशयो दिना, कसलेंच बरेंपण दिना. आनी देखून भाव भयणीनो, जें तें पोन्नें कोत्तालीं तें आतां करूंक तांकां खोशी ना. कित्याक काय? कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, ज्या दिसा आमी देवाचो मोग आमचे भितर येता, आमकां ह्यो संवसाराचे वस्तूचेर कसलीच खोशी ना. आमकां कसलेंच ह्या संवसाराचें पडोंक ना. पूण आमचें जिवीत खरेपणी क्रिस्तान भरलेलें ना जाल्यार, खरेपणी आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार, आमी आजून पासून हो मोग देवाचो आमी अनुभवूंक ना जाल्यार, हो अनुभवला जाल्यार पूण आजून आमकां सजमणी मेळोंक ना जाल्यार, भाव भयणीनो, आमी पोत्तून ज्या भाशेन एक दुकर आपल्या चिखलान वेता, त्याच भाशेन आमी पोत्तून ह्या चिखलान वेतले. कित्याक? आजून पासून आमकां जेजूची ओळख मेळोंक ना. ताणें आमचे पासून कितें केलां तें खुर्सानी कळोंक ना. ताणें आपलो जीव दिवन आतां पुनर्जीवन जावन तो सर्गीच्या बाबाच्या उजव्या कडेन बसला आनी आमकां पवित्र आत्मो धाडला. ही सजमणी आमकां मेळोंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी पोत्तून चिखलान वेता, पोत्तून ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी वेता. आनी आतां हें जें काम दिलां आमकां देवान, हें विचून काडल्यात आमकां, ही आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी आमचें जिवीत अशेंच जाता. आमकां कसली देवाची भिरांत ना. देर इज नो फियर ऑफ द लॉर्ड. आनी आमी जें कोत्ता, जें बिश्टें आयलें गेलें, एक दीस आयलो दुसरो दीस गेलो, आमी कांयच देवाच्या राज्यांत तें कितें आमकां बरें करूंक जाय तें आमी चिंतिना. आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी ह्या उतराचेर, आयच्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करुया. आयज देवाचें भोगसणें मागुया. आयज आमचें जिवीत आमी देवाक भेटोवया आनी खरेपणी ताचें राज फुडें सरपाक, खरेपणी आमचो संबंद ताचेशी घट जावपाक आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी ह्या संवसारान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.